कितें केलो ताचेर आय थिंक वी शूड नॉट फोकस. टुडे म्हाका दिसता ते हांव कोण मिडिया ते म्हाका खबर ना, तो सारको फूल वाचा. एकदां कितें जाता गडबडेन आमी फक्त हेडलायन्स वाचतात, भितरले मॅटर वाचना. आय थिंक दॅट फूल मॅटर हॅज टू बी रेड आउट. आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयचो वोटर ह्या BJPचेर पिडीत आहा. सो लेट्स लूक इन दॅट डायरेक्शन की आज हे सरकार कशें फेल जाला बाबा लोकांच्या विशयाचेर घेवन. जो मुख्यमंत्री 4 वर्सां जाली सेम भाशण रिपीट. ते मुख्यमंत्र्याक विचारा मरे की तूं 4 वर्सां जाली ते दलित समाजाच्या लोकांक जे बाबासाहेबाच्या विचाराचे जे लोक आहा तांकां तुमी फुटयता. एवरी इयर तेच भाशण कॉपी पेस्ट कितें चल्लां. दुसरे ताणें भाशणान उल्लेख केलो की जे लोक जांकां संविधानान अधिकार आसा रिझर्वेशनाचो, आमचे लिडर राहुल गांधीचो डिमांड आसा की आज देशान कास्ट सेन्सस जावचो. मुख्यमंत्र्यान जो आज स्टेटमेंट केला ते पणजेच्या प्रोग्रामाक की जे रिझर्वेशन घेता आणि घरा बसता आणि अटेंडन्स लायना, म्हाका दिसता इट इज अ स्टेटमेंट टू बी कंडेम. ही कॅनॉट मेक सच स्टेटमेंट. अरे रिझर्वेशन तांचो अधिकार. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा की पेडणेचो मनीस थंय आज आयिल्लो काय ना तो कार्यक्रमाक, तो पेडणे गेला आसतलो. जे लोक आज गोंयान जांचो अधिकार संविधानान आसा, जांकां रिझर्वेशन मेळ्ळा अंडर संविधान, मुख्यमंत्र्याक कसलोच अधिकार ना तांचो अपमान करपाक, सेईंग की तांणी हजेरी कंपल्सरी लावपाक जाय म्हणून. काढून पळयात मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट. सो आय थिंक दॅट इज मोर सिरियस की कशा पद्दतीन हे BJP लोकांक डिवायड करपाचो प्रयत्न करता. आता BJP मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें 4 वर्सां तो लोकांक फटयत आसा. 2027 हे रिकॉर्ड करून दवर. 2027 काँग्रेसचे सरकार येतले आणि ते पयले काम आमी ते करतले. जे आमचे लिडर राहुल गांधीन सांगला की कास्ट सेन्सस जावपाकूच जाय, तर आमी ठामपणे आसा तातून आणि काय कसलोच डबल माइंड ना तातून. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोष्टी 2027 जेन्ना आमचे सर खूब आहा गोंयान करपा सारके, वी वील ऑल पुट इन प्लेस. I mean, I don't know what context he was asking the question. हांवें तो फूल वाचूना. बट आय थिंक आज हे करप्शन पळय जे ह्या सरकारान चल्लां, आज युवकांक जॉब घेवपाक पयशे दिवचे पडटा मरे. हाज्या पेक्षा आनी कसली आय मीन इट्स सॅडनेस वॉट इज गोईंग ऑन. टोटल कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आज तूं पयशे दिलो जाल्यार तुजें भाट कन्वर्ट जाता. हां, तुजें आज नो डेव्हलपमेंट स्लोप कन्वर्ट जाता. खंयचे हाजेर पावले रे आमी. आज युवकांक तूं आज बाबडो इतले पयशान येता, पेट्रोल खंय पावले हाजेर म्हाका दिसता वी हॅव टू फोकस रादर दॅन गोईंग इन टू कोण हो कितें उलयलो तो कितें उलयलो. आय थिंक देर आर मोर सिरियस इश्यूज इन गोवा rather than focusing on such. अरे करप्ट हे जे 12 पळय ताजे कॅबिनेट सगळे करप्ट मंत्री आणि हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज फेस करता.